कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्व या स्तुत्य उपक्रमात तुमका हाव मानसी दाऊसकार उर्बे भरीत येवकार दिता. इश्टानो, दरेक मनशा भितर कल्पनाशक्त ही उपजत असता. ते कल्पनेशक्तीच्या मालवजार मनीस विचार करता, नवनिर्मिती करता, सोद लायता आणि ही प्रक्रिया निरंतर चालू उरता. कारण मनशाचे आंतरिक विचारमंथन चालूच असता. साहित्याच्या मळार लेगीत हीच कल्पनाशक्त वापरून सृजनशील साहित्याची निर्मिती जाता. खंयचीय भास तगतली वा तिचो विकास जातलो जाल्यार साहित्यान लेगीत नवे प्रवाह, प्रयोग जावप आवश्यक असतात. आयच्या समाज माध्यमाक लागून आयची नवी पिळगी सतत नव्या गजालींच्या संपर्कान असता. तांकां नवी नवी कल्पना सुचत रावता. फाटले पिळगेच्या वावराकडेन तांचो मेळ घालतात आणि आपलो वावर तर्जून पळयतात. हो वावर असो मुखार व्हरपाचें काम आयची नवी पिळगी जाणवायेन करता. ही कोंकणीची उदरगती पासत भोव म्हत्वाची गजाल. फाटले वर्सभर म्हणल्यार सप्टेंबर 2020 साकून कोंकणी वाचन विश्व सातत्यान साहित्यांतल्यान वेगवेगळ्या विशयांचेर वेगवेगळ्या आयामांतल्यान चर्चा घडोवन हाडटा. देखीक कोंकणीतल्या पर्यावरणीय साहित्याचेर चर्चा, कोंकणी अणकारीत कादंबरीचें आस्वादन आदी. जाका लागून तरणाटे ह्या कार्यावळीन वांटेकार जावन आपले विचार हांगा मांडटात. मागीर तेच हो उपक्रम मुखार व्हरतात. ताका लागून तुमचे सारके बरे मागपी कार्यावळीक उपस्थित रावन आमकां उर्बा दितात. अशे तरेन 30 वयर कार्यावळी आज मेरेन जाल्यात ते हेच सर्जनतायेक लागून. असोच हो एक सुंदर अणभव तुमकां आज हांगा जावपी एके चर्चेंतल्यान घेवंक मेळटलो. चर्चेचो विशय आसा नवोदित कोंकणी लेखकांच्या पुस्तकांचेर चर्चा. नवोदित लेखकांच्या पुस्तकांचेर जातले हे चर्चेंतल्यान निश्चितच युवा लेखकां मदीं नवनिर्मिती करपाची प्रेरणा जागतली. हेच नदरेन हे चर्चेची मांडणी केल्या. आयचे चर्चेन आमकां 3 वांटेकार लाभल्यात. चर्चेची सुरवात बाय ऐश्वर्या नायर हांणी वेचिल्ल्या अंबेश तळवडकार हांच्या हाफ सेंच्युरी ह्या काव्यसंग्रहांतल्यान जातली. उपरांत बाब आकाश गांवकार, प्राध्यापक गोरख शिरसाट हांच्या ब्लॉक ह्या कथा संग्रहाचेर आपले विचार मांडटले. आणि शेवटाक बाब गोविंद मोपकार, प्राध्यापक ममता वेल्लेकार हांच्या धग ह्या कविता संग्रहाचेर आपले उलोवप करतले. चड वेळ वगडाय नासतना आयचे खाशेले चर्चेक आरंभ करूया. हांव मुखावेली सुत्रां म्हजे सहसंयोजक बाय पल्लवी गोलतकार हांचे कडेन सोपयता. देव बरें करूं बाय मानसी. एक व्यक्तिमत्व, अभिनय, कविता बरोवप, भोवणी करप आणि वाचनाची ताका भोव आवड. ताणें विद्या प्रबोधिनींतल्यान BA भेरेचें शिक्षण घेतलां आणि सद्याक ते शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य स्कूल ताळगांव हांगच्यान कोंकणी विशयांत पदव्युत्तराचें शिक्षण घेता. तांणी रवींद्र भवन सांखळी हांगच्यान थिएटर आर्ट्सांतल्यान प्रशिक्षण घेतलां. ताका 2019 आनी 2020 वर्सा कला अकादमी आयोजीत एकांकी सर्तींत उत्कृश्ट कलाकार म्हूण इनामां फावो जाल्या. तशेंच गोंयांत आनी गोंया भायर तांणी प्रयोग केल्या. रंगभूमी ह्या क्षेत्रांत दिग्दर्शक, लेखक आनी कलाकार म्हूण तांणी वावर केला. कोंकणीच्या मळार साबार सर्तींनी वांटो घेवन तांणी इनामां मेळयल्या. ऐश्वर्या बाय, तुका येवकार. मागता तुवें तुजें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार. कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडिल्ल्या नवोदित कोंकणी लेखकांच्या पुस्तकाचेर चर्चा ह्या कार्यावळीक हांवें जें पुस्तक वेचलां तें हाफ सेंच्युरी. हे पुस्तक कविता झेलो युवा कवी अंबेश जयकृष्ण तळवडकर हाणें बरयलां. नांवा प्रमाणूच ह्या कवितेन म्हळ्यार हाफ सेंच्युरी 50 कवितेंचो आस्पाव आसा. ह्याच वर्सा हे उजवाडाक आयला पुस्तक. तशेंच संजना पब्लिकेशन्स आसा, हे ताजे प्रकाशक आसा. हांव चर्चेक हांगा सुरू करता. ह्या पुस्तकाचेर ह्या 50 कवितेंचेर हांव उलोवपाक सोदतां. 50 कविता वेगवेगळे विशय घेवन जल्माक आयल्या.
खंयच जडसाण ना, बंड करपी कविता म्हाका दिसूना, जावं चड खर दुःख व्यक्त करपी कविता ना. उलट रसरशीत म्होवाळ अशें म्हणजे मनाक एक थकाय दिवपी कवितेचो विशय जावन आसा. सुरवातेक जे प्रस्तावना आयला तातून सुद्धा अशे तरेचीच एक विचार हांगा लेखिकेन मांडला. कवितेचे खाशेलेपण म्हळ्यार कवितांची भास सामकी सादी सुटसुटीत आणि आधुनिकपणाच्या प्रयोगान गेल्ल्या कारणान इंग्लिश भाशेचो प्रभाव आमकां चड दिश्टी पडटा. त्याच वांगडा काळा वांगडा आमी जी गिळून उडयल्या उतरां, आमची पोरणी उतरां, गांवगिरी उतरां, त्या उतरांचो एक दालन अशें आमचे मुखार अंबेश तळवडकर उक्ते करून दिता. कवितेचे विशय जर पळयले जाल्यार सरभोंवतणचेच आसा. गांवचे गांवपण, नाती, सैम, अस्तुरी, मोग, व्यवसाय, भुरगेपण, त्याच वांगडा राजकारण, आधुनिकीकरण, तत्वगिन्यान, कोरोना आणि जेवण. आता हे जे विशय आसा ते सामके खामो कसो आमी थरोवंक जाता कवितेचे. आता जेवण ह्या पुराय 50वी कवितेनी हांव म्हणन की एक 40 तरी कविते मदीं खंय तरी जेवण आयला. म्हळ्यार खासा कविता थोड्यो जेवणाचेरूच बरयला, पण कांय गजाली सैम आनी जेवण एकीकडे हाडून कविता येयला. मोग आनी जेवण, आवय आनी जेवण. सो जेवण हे खंय तरी कवीन केंद्रस्थानार दवरून बरयला काय कितें अशें दिसता. मुखार कवितांचे जे विशय आसा ताजे जर वर्गीकरण केले जाल्यार हांवें एक बारीकसो ताजे एक कितें म्हणटा ताका आमी ग्राफ असो काडला. पयलो जो विशय येता जो चडान चड कविता आमकां दिश्टी पडटा ती अस्तुरी. बायलांचो विशय कवीन हांगा बऱ्या तरेन मांडला. ताजो जर आंकडो पळयलो जाल्यार 50तल्यो ज्यो 10 कविता आसा त्यो अस्तुऱ्यांचे सुख दूख म्हणुया, तांचे उमाळे, तांच्या मनातली संवेदना व्यक्त करपी आसा. पयलीची कविता आसा, हांव नांवां वाचतलें सगळ्यांची. आई याद जाली अशीच, मागीर धुवे तुजे खातीर, तिसरी कविता पोरसूंतल्या मोगरेक, चौथी अंतर्मन, पाचवी सोबीतकाय तुजी, सव्वी चवथीचे वजे, तो मागीर तो तुजो फोटो, मोगा, आई तुजी याद येता, अमुर्पिके जगप. एक दोन उदाहरणां दिली जाल्यार धुवे तुज्या खातीर, चली घोवागेर लग्न करून दिल्या उपरांत आवयन ताजी काडिल्ली याद, म्हळ्यार घरांतल्यो जावं गांवांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली जाता, तातूंतल्यान चलयेची जेन्ना आवयक परत परत याद येता ती याद धुवे तुज्या मोगा खातीर, तुज्या खातीर ह्या कवितेन उक्तायला. तशेंच आई याद जाली अशीच ह्या कवितेन गांवचे गांवपण शेणला, पयलीची याद करीत एक चलयेचे उमाळे हांगा परत कवी व्यक्त करता. हे जाल्यार अस्तुऱ्यांक धरून ताजे वर्गीकरण. दुसरे वर्गीकरण जातून आमकां 11 कविता मेळटा तो म्हळ्यार मोग. हांगा मोग हो विशय धरून कवीन मोगाचीच वेगवेगळी रुपां कवितेनी मांडला. आता कवितेंची वळेरी अशी आसा 11. म्हजी पयलीच डेट, मोगा एक पत्र, मोगाचे दुये, श्वास, मळबांतल्यान चल्ली बकी, नकळत वेळ, म्हजो पयलोच मोग, मोग म्हळ्यार कितें काय, लजले गो मोग तुजेर केला हांवें. आता हे सगळे आमी मोग ह्या फासकेन घालून ह्या कवितेंकडे पळोवप जाता. पण तातूंत आमी मोगा भितर एक आमकां विनोदी स्वर दिश्टी पडटा. म्हळ्यार जाका कवीन मांडला की मोग जाता पण ते ताका भावा म्हणटा, मागीर ताका राखी धाडटा, जावं एकटी बायल जाल्ली अस्तुरी येता. सो अशे तरेन एकतर्फी मोग आणि नितळ मोग अशे तरेन हाची सांगड मोग हो विशय कवीन हाताळ्ळा. तिसरो जो विभागणी आमी करूं येता विशयांची तातूंत येता तो गांव. गांवाचे वर्णन, गांवांत जावपी सण परबो, मागीर दामबाबाच्यो काय म्हणजे नांवां, जावं जामावलेचो गुलाल हाचो उल्लेख कवीन केल्लो दिश्टी पडटा. तातूंत गांव ह्या विशया भितर आयिल्ल्यो कविता. पयली म्हळ्यार स्पेशल कॅज्युअल लीव. हांगा कवी एक लीव घेता स्पेशल जी ताका गांवपण जगपा खातीर तो लीव घेवपाक सोदता. दुसरी कविता आसा भाटात आमच्या वावर चल्ला. तिसरो आसा शिगमो. शिगमो ह्या कविते वेळार शिगम्यान कितें कितें जाता म्हणच्या परस कशें जाता हे कवितेन हांगा मांडला. डिस्क्रिप्शन ना पण प्रोसिजर आसा.
सो म्हाका दिसता फकत शिगमोच कवितांनी अशी खुबश्यो कविता आसा की तातून कवी फक्त सांगिना, दाखयना, चित्र दाखयना. तर ते कशें आसता, इवन रांदचे कुडींतल्यो गजाली सांगला, अशें हे रांदप, हातूर हे घालपाक जाय, ते घालपाक जाय. फकत रुचूच सांगुना. तर ते कशी रूच ती तयार जाता, म्हळ्यार ही एक कवीची हांव म्हणटा खाशेलताय म्हणटा, जी प्रत्येक कवितेनी आमकां पळोवपाक मेळटा ताज्या. परत गावाच्या विशयाचेर चवथी जी कविता आसा ती जामावलेच्या गुलालाक, मागीर मोगाचो गो जावई म्हजो, इश्ट म्हजो वाड्यावेलो, पयलोच पावस, आश्विन गावात आमच्या ते सोडून गेल्यात गांव. अशी वेगवेगळी गावाची गांवगिरी रुपां दाखोवपी ही कविता. चवथो जो विशय जो हांवें पयलींच तुमकां सांगला की जेवण ह्या विशयाक धरून कवीन खूब सुंदर कविता बरयला आनी तातूंतल्यो खासा जेवणाचेरूच आशिल्ल्यो कविता म्हळ्यार तातूंत आसा वट्ट 9 कविता. तातूंतली पयली जेवण कशें आसचें, मागीर भूस, शिरवणी इलो, तुझे मत आनी तूं, सोदू आनी अण्णा, चवथी वजे, तो तुजो फोटो, भूस बरो, दीस बरो, आई तुजी याद येता. सो एकूच कवितेचेर उलयता, आई तुजी याद येता 9वी कविता आसा तेजेर. हांगा कवी सांगता की आवयच्या हातीन जे रांदिल्ले तिणी जे जेवण आसता तिची रूच अजून कवीक खंय तरी येता आनी ताजी जी बायल रांदता ताका ती रूच अजून येना. सो अशे तरेचे एक मिश्कील पद्दतीन पण जेवणाची एक रूच आवयच्या हातान आसता ती एक गजाल हांगा कवीन दाखयला. फुडलो जो विशय आसा 5वो तो राजकारण. हांगा राजकारणाक धरून 3च कविता येयला. पयली येयला रस्त्याची गत. हातूर सांगला की वेंचणुके वेळार रस्ते सामके चकचकीत जाता पण ते 4च दिसाचे खेळ आसता. मागीर परत आसा तशें एरे म्हाज्या मागल्या तशें जाता. मागीर दुसरी कविता आसा तुझे मत आनी तूं. तिसरी आसा मनोहर भाई. मनोहर पर्रीकर हांकां एक ओपिल्ली अशी कविता मनोहर भाई. 6वो जो विशय आयला तो सैम. सैमा भितर 4 कविता आयला मुखेलपणान ती म्हळ्यार पावसाची ही धर्तरी, श्रावणांतलो पावस आयलो, मळबांतल्यान चल्ली बकी, आश्विनात गावात आमच्या. हो जालो सैमाक धरून. मुखार जो येता विशय जो 7वो विशय आसा तो व्यवसाय. चड ह्या विशयान कविता कवीन बरोवना. एकूच कविता आसा ती सोदू आनी अण्णा. आता सोदू आनी अण्णा म्हणजे फोण्या सोदूचो एक गाडो आसा, थंय चिली बरी मेळटा. सो सोदूचो जो गाड्याचो जो व्यवसाय आसा आनी अण्णा हो केप्यान ताजो गाडो आसा, थंय तवा मेळटा. सो दोगांच्या हांगा व्यवसायाचेर खंय तरी गोंयच्या पारंपारीक आनी पयली पासून आशिल्ले दुकान हे खानावळ ही ताजेर उलयता. देखून व्यवसायान एकूच येता, एकूच कविता येता. पण कळत ना कळत हेर कवितांनी सुद्धा व्यवसाय हांगा येयला. देखीक नुस्तेकार समाज हांगा दिश्टी पडटा. मागीर मुखावेलो जो विशय आसा तो 8वो तत्वगिन्यान. तत्वगिन्यान आनी जीण ह्या दोगांकू धरून तांचो ताळमेळ बसून कवीन कविता बरयल्ल्यो आसा. तो 3 आसा. पयली आसा नाते, दुसरे आसा लायफ इज अ सायकल. जीण म्हळ्यार एक उदाहरण दिवचें जाल्यार लायफ इज अ सायकल. हांगा कवी म्हणटा की जे आमी भोगला ल्हानपणान जे भोगला ते कंटिन्यू जाता. जेन्ना आमी बारीक ल्हान भुरगीं आसा तेन्ना आमकां कळना, आमी सगळे सुखानूच जीण जगता. पण जेन्ना जापसालदारकी येता तेन्ना मनशा मुखार एक प्रश्नचिन्ह उबें जाता आनी हे फकत आमकांच पडना तर संवसारांतल्या सगळ्याच मनशांक पडटा. सो लायफ इज अ सायकल. सो ते एक चक्र कशें अशे तरेन कवीन सांगला. 9वो जो विशय आसा तो भुरगेपण आनी विद्यार्थी जीण. हातूंतली जी पयली कविता आसा ती म्हजी पयलीच डेट. हांगा एक कॉलेज स्टुडंटाची व्यथा जावं म्हणुया आमी ताका जावं मजा म्हणुया, ती कवीन हांगा व्यक्त केला. दुसरी कविता आसा इश्ट म्हजे वाड्यावयले. सो पयली तेंपार वाड्यार सगळे इश्ट मेळटाले पण नोकरी धंद्याक लागून ते आतां मेळप, एकमेका बरोबर फकाणां मारप, पासयेक वचप बंद जाला. सो ह्या कवितेंतल्यान दिसता. तिसरी जी कविता आसा ती बाई तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता. हांगा खंय तरी भुरगेपणांतल्यो यादी कवी जगतना ह्या कवितेंतल्यान दिश्टी पडटा. 10वो जो विशय आसा तो कोरोना कोविड-19. कविता झेलो ह्याच वर्सा उजवाडाक आयला. देखून म्हाकाय अशें निश्चितूच दिसतालें की कोरोनाचेर कविता येवप हे खूब साहजीक आसा कारण 2 वर्सां
जशे प्रत्येक मनशान कितें कितें अनुभवला तशेंच कवीचे संवेदनशील मन करोनाक नक्कीच पेनान बरयताले हे जाणत आशिल्ले. करोनाक धरून 2 कविता आयला गोंयकारांच्या घरात आणि दुसरो आयला केपेंचो बाजार आमचो. मुद्दाम ह्या कवितेबद्दल सांगतले. ही कविता मी आधुनिकूय म्हणू शकता कारण करोना हो आधुनिक विषय आसा, आतांचो विषय आसा. करोना खातीर बाजाराचे मूळ सत्व शेणले, सादे गाडे माण आता बंद पडले अशे तरेचो एक स्वर आमकां ह्या कवितेन दिश्टी पडटा. मुखावेलो जो प्रकार आसा जी विभागणी आसा ती बाल कविता, जी भुरग्याक तकलेन दवरून जेका आमी त्या पासयेन बसोवपाक शकता. आणि ती एकूच कविता अशी दिसली म्हाका ती म्हळ्यार माजराची काणी. हांगा एक माजर आसा, बुकलो आसा आणि हुंदीर आसा. सो तांची एक काणी कशी हांगा ह्या कवितेन मांडला. मुखार येता तो विषय आधुनिक. आधुनिका बरोबर पप्पा आणि ताजो मोबाईल. पप्पा आता हालीचो म्हणजे आताच्या काळातलो पप्पा दिसभर मोबाईल असता. सो खंय तरी भुरगे सांगता की बाबा पप्पा मोबाईल सांडून आपल्याक थोडो वेळ दी. सो अशे तरेचो विषय आयला. दुसरे मनीस सामको बिझी जाला. तिसरे ते सोडून गेल्यात गांव. सो गांवचे गांवपण सोडून खंय तरी शारान वचून भायल्या देशांनी वचून आमचे युवक म्हणूया किंवा गांवचे लोक थंय स्थायीक जाला. तितून गांव शेणला. सो हो आधुनिकरणाचो एक विषय. आता हे वट्ट म्हाका दिसता सारखे 12 विशयांची विभागणी जाल्या. आता ह्या कवितेंचे सामकी गिरेस्तकाय म्हणटा ती ह्या कवितेची भाषा. भाषा कित्याक तर हातून जरी इंग्लिश शब्दांचो वापर आयला, मराठीचोय काय वापर दिसता, मुजरत ती उतरां थोडी घेतले सांगा. मुद्दाम सांगपाचें म्हणल्यार ही जी भाषा आसा तातून पयलींची शेणिल्ली आमची उतरां खंय तरी दिश्टी पडटा. एकंदरीत कवीन खाणा जेवणांची वळेरीच, फळांची, जनावरांची वळेरीच आमकां दिला. तातूंत फुलां भितर रतनाबोली, सुरंगां, हुस्की, ओवळां, मोगऱ्याटी, जायो जुयो, साळकां, रोजां, मागीर जीव जनावरां, सवणी, कुसुंडे, गोगलगाय, गुरमुटो, पिट्टोळ, मोर, गोगल, जेवणाची आणि फळांची वळेरी, घोडका, भिण्णां, आमली, ओमट, सुके बांगडे, गालमो, पणसा साठ, सांडगे, सासाव, कोंगे, अळमी, पेरां, आमाडे, कुवले, बिमला, चिबडा, तवशी, घोसाळी, तायखिळो, आमाडे, दुदया शीर, बिबे, निरो, रुमडा फळां. मागीर काय घरांची जेवण करता, नुस्त्याची ताजी थोडी नांवां दिला. बांगड्याचे सुके, मोरयेचे तोंडाक, सुंगटाची किसमूर. मागीर भाजये वाटेन आसा कुड्डुकाची भाजी, केळ फुलाची भाजी. मागीर गोड म्हणटा ताका, गोडसाण आमी करता ते, पायस, खीर, सोजी. मागीर आसा ती गांवगिरी उतरां. ही थोडीच उतरां हांवें घेतला पण गांवगिरी उतरांचो आस्पाव हांगा जाला. देखीक पडवी, मल्ला माटो, शेणा जमीन, तुळशीतली तुळस, तिठो, माण, दाद. दाद हे उतर आसा ते आयज आमी दाद म्हणिना, आयज आमी बाबा म्हणटा, डॅडी म्हणटा. सो दाद आमकां केप्या वाठारान वापरिल्लो शब्द मेळटा. हांगा नॉर्थाक जर आमी पळयले जाल्यार आमी दाद म्हणिना. सो दादा म्हणटा आमी, अण्णा म्हणजे अशे तरेचो स्वर दिसता. पण दाद हो खासा करून केप्या हितूर चड उलयल्लो दिश्टी पडटा दाद. मुखार वतना काय खेळांची वळेरी आमकां मेळटा. मिठांनी, लंगडी, कबड्डी, चुट्टा पिडे, मागीर तेऱ्यांची पेपारी, चुट्टेची गिरगिरी, गड्ड्यांनी. सो हांगा तेऱ्याच्या पानांची कशी आमी पेपारी करताले. सो अशे तरेन खेळांची वळेरी मेळटा. मागीर वाक्यप्रचार मेळटा. मोव आसा थंय खणप, एरे म्हाज्या मागल्या. मराठी उतरांचो आस्पाव जाल्लो मेळटा. चड ना, एक 3 उतरां मेळटा. भास्कर, शुभ्र, वाकलो. जोड शब्द ह्या कवितेनी पळोवपाक मेळटा. लायटी बिटी अशे तरेचे. बानून बिनून, धोपरा बिपरा. ही 3 उदाहरणां जाली, आनीकूय उदाहरणां आसात. देवांची नांवां कवितेनी पळोवपाक मेळटा. खासा करून जामावलेचो दामबाब आणि दामबाबाचेरूच बरयल्ली कविता. चंद्रेश्वर, भूतनाथ, माणदेव म्हणजे माणावेलो देव. जागरा दिसांनी जाका मानता म्हणजे माणदेव. सो अशे तरेन आता जी इंग्लिश उतरां कवितेत आयला त्यो म्हळ्यार पार्किंग, पार्टी, रेट, क्लास, सीट नंबर, चेक, हॉल तिकेट, कॉपी, आन्सर शीट, पर्सेंटेज, हँडिकॅप, हॉटेल, सीसीटीव्ही, मीटिंग, गेम, बॉम्ब, फिलिंग, स्माइल, चान्स, कमेंट, शॉपिंग, वोटिंग, स्मार्टफोन, रेंज आणि खूप खूप उतरां आसात. आता कवितेच्या प्रयोगाचेर हांव उलयतलें. कवीन
प्रयोग केल्ले आपल्या कवितेन मेळटा. तातूंतलो सगळ्यान व्हड जो प्रयोग केला तो म्हळ्यार भाशेमदी केला. हातूंत 2 कविता आयला. पहिली कविता शिरवाणी येयलो आणि दुसरी कविता आसा मोगाचो गो जावई म्हाजो. ह्या दोन्ही कवितेनी साश्टी बोली, साश्टी कोंकणी बोलयेचो वापर केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि म्हळ्यार पुराय कविता त्या बोली भाशेनूच ना, पण कांय उतरां साश्टी बोली भाशेंतली येयला. देखीक म्हणले, थेया, जेया, येया, साणो नाका, येतलो, सोरतो नाच, म्हणटलो, दितलो, आसतलो. हो जालो पयलो प्रयोग. दुसरो प्रयोग रुपकात्मक कविता आमकां दिश्टी पडटा. तातूं भितर पयली कविता आसा तो तुजो फोटो. हांगा आवयचें रूप आणि खळांतल्या आमलेचें रूप हांगा रूपक जुळोवन हांगा म्हणजे कवीन ही कविता मांडल्या. दुसरी कविता आसा मोगा. 1-2 वळी वाचता मुद्दाम. तू जोगूल हांव गडगड, तू साळीक, तू भिरमूट, तू कोगूल. हांगा मोगिकेक म्हणुया किंवा एखाद्या अस्तुरेक कवीन वेगवेगळी रूपां दिवन ही कविता रचल्या. देखून हे रूपकात्मक कवितेच्या प्रयोगाच्या सकयल आमी ह्या कवितेक घालूं येता. दीर्घ कवितेचो प्रयोग हांगा कवीन केल्लो पळोवपाक मेळटा. लायफ इज अ सायकल, म्हजी पयलीच डेट, मोगाचें दुयेंस, नातें. अल्पाक्षरी कवितेचो प्रकार म्हणूया ताका प्रयोग कवीन हाताळला. श्वास, मोगा. गेय कवितेचो खुबश्या कवनांनी आमकां वापर केल्लो पळोवंक मेळटा, पण खासा गेय कवितेन जो मिटर बसचो पडटा तो मिटर बसतना मोगाचो गो जावई म्हजो ही कविता खास गेय कवितेच्या खाला पडटा. आता प्रवाहाचेर जर लक्ष दिलो जाल्यार आधुनिकरणाच्यो कविता म्हणजे हांवें जशें सांगलें की बापूय आणि मोबायल, मागीर सोदू आणि अण्णा ह्यो आधुनिकतायेच्यो कविता. मागीर हास्य कविता. हास्य कविते भितर 4 प्रकार आसा. तातूंतलो पयलो प्रकार म्हणल्यार परिहास. परिहासूच धरून कवीन हांगा बरयला. परिहास म्हळ्यार कितें तर विनोद हाडप, पण खंय तरी तो शुद्ध, नितळ, कोणाकूच दुखयनासतना तो विनोद करप. अशा तरेचो विनोदाची शैली कवीन आपल्या कवितेमध्ये हाडला. आणि ती कविता म्हळ्यार अशी, आई तुझी याद येता, म्हजो पयलोच मोग, माजराची काणी, एक पत्र. एक उदाहरण दिता. एक पत्र, कवीक एक कवितेन एक पत्र येता. ते पत्र पळोवन तेका डियर अंबेश म्हणून बरयल्लें आसता, लविंग अंबेश. सो हांगा कवी खूप उमेदीत जाता की कोणी तरी आपल्याक चलयेन पत्र बरयला. मागीर कळटा की तातूंत राखी धाडिल्ली आसता. सो अशे तरेन एक मिश्कील पद्धतीचो हो एक कॉमेडी फ्लेवर हाडपाचो कवीन आपल्या कवितेन प्रयोग केल्लो पळोवपाक मेळटा. प्रवाह हो दिश्टी पडटा. निष्कर्षाकडे वळटना काय गजाली मुजरत सांगतले. एक जी सामकी भितूतली गजाल, हिडन जी गजाल कवीन हांगा मांडला ती म्हळ्यार अस्तुऱ्यांचे एक सोशीक रूप हांगा कवीन मांडला. जे खूप अशें म्हणटा की अस्तुऱ्यांचे अन्याय खंयच दिश्टी पडना, पण अस्तुऱ्यो कितल्यो जिणेन कितें कितें सोंसता हाचें वर्णन कवीन केला. तातूंतले एक आवयचें रूप सांगला की आवय कितली सोंसता. मागीर जेन्ना शाळेंतल्या बाईची एक कविता आसा तातूं भितर बाई तुझ्या हातांतल्या बडयेची याद येता. सो आमी भुरगेपणान कितली मस्ती केली आणि म्हणजे मस्ती करता आणि ती मस्ती सगळी सोंसता जाल्यार ती बाई आसता. सो थंय एक बाई कितली सोंसता. मागीर जी अस्तुरी लग्न जावन घोवागेर वता तेन्ना ती कशे तरेन एक सोशीक रूप दाखयता आपले. मागीर आवय वेगवेगळे जिनस रांदता पण भुरग्यान जर खाले जाल्यार तिचे पोट भरता. सो अशें एक कितें म्हणटा ताका एक सोशीक रूप म्हणजे परस ते वायट न्ही तर सुखान एक सोंसता आवय जावं एक बाई सोंसता अशें रूप आमकां तांच्या कवितांमदी दिश्टी पडटा. आता आनी एक गजाल जी म्हाका तांच्या कवितेनी दिश्टी पडली ती म्हळ्यार खंयच एक्स्ट्रा करून सांगू ना गजाल. आसा ती आसा आणि चड म्हणजे आत्मसोधक कविता जरी असली, एक मन नावाची कविता आसा, आत्मसोधक आसा पण खंयच तकलेक ताण दिना, एक सहज एक एका हितूर तूं वाचून ती सोंपयतले अशे तरेच्यो कविता आसा. आता तातूंत म्हाका एक गजाल दिश्टी पडली ती म्हणटा ती साश्टी भाशेचो बोलयेचो वापर कवीन केला. फकत कांय उतरांच साश्टी बोलयेंतली आयला.
अशें न करता जर पुराय कविता जर साश्टी भोलेंतले आयिल्ले जाल्यार ती त्या कवितेक एक वेगळेच गोडसाण येता आशिल्ली अशें म्हाका दिसता. एकंदरीत हाफ सेंच्युरी 50चेर आसा सध्या. मुजरतूच फुडें कोंकणी संवसारांत ही एक हाफ सेंच्युरी 50च्यो 50 कविता एक वेगळेच रूप घेवन आयला. आनी परिपक्व असो कविता झेलो आमी हाफ सेंच्युरी कडेन पळोवंक येता. कोणी जर मुजरत वो जर वाचूना कविता संग्रह जाल्यार मुजरत तुमी वाचपाक घेया. एक सुंदर प्रयोग प्रवाह सगळ्या तरेचे एक मिश्रण आमकां ह्या कवितेन मदीं पळोवपाक मेळटा. म्हाका आयज ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक संद मेळ्ळी त्या पसत हांव कोंकणी वाचन विश्व कोंकणी भाशा मंडळ हांकां दिनवासता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय ऐश्वर्या. तुवें सुरबूस अशे पुराय कविता संग्रहाचे विश्लेशण केले. हाफ सेंच्युरी वाचपाची उमळशीक तुवें आमचे मदीं जागयली. फुडले सुवातेर आमचे मुखार येतात बाब आकाश गांवकार. आकाश गांवकार हांची थोडे भितर वळख सांगची जाल्यार पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांत तांणी आपले BA मेरेनचे शिक्षण पुराय केलां. ते कविता तशेंच समीक्षेच्या मळार सातत्यान वावर करतात. तांच्यो कविता काळजाक भिडपी आसून एके तरेचो विचार रसिकांच्या अंतस्करणान रुजोवन वतात. तांणी रस्तो नाट्य लेखन करून गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी सादर केल्यात. तशेंच तांचे सोद प्रपत्र जाग, अनन्य, गोवापुरी सारक्या नेमाळ्यांनी प्रकाशीत जाल्यात. कविता सादरीकरणा पासत तांकां महाविद्यालयीन तशेंच आंतर महाविद्यालयीन सर्तींनी इनामां फावो जाल्यात. तशेंच तांणी युवा साहित्य संमेलनांनी कविता सादर केल्यात. बिंब आनी जाग म्हयन्याळ्यांतूय तांच्यो कविता उजवाडाक आयल्यात. हालींच दिल्ली जाल्ल्या साहित्य अकादमीच्या फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ह्या सुवाळ्यान कोंकणी कविता तांणी सादर केल्या. सध्या ते गोंय विद्यापीठांत MA शिक्षण घेतात. आज ते प्राध्यापक गोरख शिरसाट हांच्या हालींच 21व्या युवा साहित्य संमेलनात प्रकाशीत जाल्ल्या ब्लॉक ह्या कथा संग्रहाचेर आपले विचार मांडटले. बाब आकाश गांवकार, तुमकां येवकार. देव बरें करूं मानसीबाय. कोंकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या ह्या कार्यावळींत हांव 21व्या युवा साहित्य संमेलनात प्रकाशीत जाल्ल्या ब्लॉग ह्या कथा चेल्याचेर उलोवपाचो आसा. हो कथा चेलो कोंकणी अकादमीन पब्लिश केला, प्रकाशीत केला. ह्या कथा चेल्यांत वेगवेगळ्या विशयांच्यो पूण एकूच वाठारात केंद्रीत धरून एकूच वाठाराचे त्रास, लोकांच्यो पिडा, लोकांच्यो संवेदना, लोकांच्यो मानसीक पिडा कितें आसात हे सांगतात. ह्या कथा चेल्यांतल्यो कथा जायो, ब्लॉग, जुवांव, निर्णय, सांडिल्ली गाय, ड्रायव्हर, डेट, काजी, रातच्या 10चो शो, एका रुपयाची गजाल आनी वेग अश्यो आसात. अशे तरेन ह्या कथा चेल्यांत वट्ट 11 कथा सापडटात. तर हो कथा चेलो समजतलो आनी स्वता कथाकाराची व्यथा, कथाकाराच्यो भावना, कथाकाराले अणभव समजतलो जाल्यार 3 प्रश्नाच्यो जापो आमकां सोदच्यो पडटात. ते प्रश्न अशे आसात: ब्लॉग कसलो? दुसरो प्रश्न आसा ब्लॉग कित्याक? आनी तिसरो प्रश्न आसा हो ब्लॉग अनब्लॉक कसो करचो? तर ह्या कथा चेल्यांत पळयत जाल्यार आमकां फाटल्या 4 वा 5 वर्सांच्यो कथा मेळनात. ह्यो कथा फाटल्या 15 ते 20 वर्सांत घडिल्ल्या घडणुकांचेर आदारीत आसात. फाटल्या 15 ते 20 वर्सां फाटीं वा ताज्या फाटीं कितें घडटालें, लोकांक कशे तरेन त्रास जाताले, लोकांल्यो संवेदना कश्यो आशिल्ल्यो, ह्या फाटल्या 5 वर्सांनी लोकांनी संवेदना कश्यो आशिल्ल्यो, ताजे फाटले कितलीशीं वर्सां लोकांल्यो संवेदना कश्यो आशिल्ल्यो, लोकांक सावड्ड्या कुडचड्या वाठारांत जावपी त्रास कितें आशिल्ले हांचें दर्शन ह्या कथांनी घडटा. ह्यो कथा ह्या कथांचो जर अभ्यास केलो जाल्यार 2000 ते 2011, 2011 ते 2015 तशेंच 2015 ते 2020 अशे 3 गट करून, अशे 3 काळाचे गट करून आमी ह्या कथांचेर अभ्यास करूं येता. तर ह्या कथांचेर
वा ह्या पुराय कथा झेल्याचेर जर पुराय एक अशी नजर मारीत जाल्यार आमकां जाणवता की सावर्डे कुडचडे वाठाराचेर ह्यो कथा आदारीत आसात. सावर्डे कुडचड्या वाठारांत स्वता आमचे जे कथाकार आसात गोरख शिरसाट ते जल्मल्ले आसात, तांचो राबितो थंय आसा आणि त्या वाठारांत कितें घडटा, तांचे अणभव कितें आसात, त्या लोकांचे त्रास कितें आसात हे ताणें स्वता पळयल्ले आसात अशें ते सुरवातीक पुस्तकाचे सांगतात. आणि आपणाल्या अणभवांचेर आदारीत तशेंच थंय घडपी लोकांच्या त्रासांचेर आदारीत ह्यो कथा आयज उब्यो आसात. इश्टानो, सावर्डे वाठारांत 1980 दशकांत रेल्वे ट्रॅक आयलो आणि रेल्वे ट्रॅक आयिल्ल्यान थंय वेगवेगळे तरेचे व्यवसाय येवपाक लागले आणि ह्या व्यवसायाक लागून फकत सावर्ड्या वाठाराचेरूच न्हय जाल्यार सावर्ड्या कुडचड्या वाठार वा तो पुराय त्या वाठाराक तेकून आशिल्ले वेगवेगळे वाठार जे आसात त्या वाठारांत रावपी लोकांच्या मानसीक भलायकेचेर वेगवेगळे तरेचे परिणाम पडपाक लागले. लोकांच्या स्वभावाचेर ते तरेचे परिणाम पडपाक लागले. ह्या आधुनिकीकरणाचे परिणाम इतले भयंकर असो येतात की आमकां गोरख शिरसाट हांच्या ह्या ब्लॉग तशेंच वेग सारकेल्या कथांनी दिश्टी पडटात. जर पुराय कथा जेल्यांचो अशी एक वयल्यावर एक नजर मारीत आणि पुराय 11 कथा वाचून एक पुराय आमकां जर वाटा ठरोवपाक जाय जाल्यार एक बरी गजाल हांगा कोंकणी साहित्याच्या मळार आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार अशी की खुबश्या वर्सांनी एक कथा जेल्यांत 7-8 अश्यो कथा मेळटात आमकां एकूच वाठारांत आशिल्ल्यो आणि एकूच वाठारांत आशिल्ल्यान एकूच वाठाराचेर खास करून सावर्डे वाठाराचेर जंय आमकां कोंकणी कथांच्या मळार आयज सावर्डे वाठाराचेर बरोवपी कथा वा कथाकार मेळनात वा कथा चड मेळनात. ह्या वाठारांतल्या लोकांल्यो संवेदना कितें आसात, लोकांले त्रास कितें आसात, लोकांल्यो पिडा कितें आसात, लोक कशे तरेन आयज थंय झुजतात वा कशे तरेन मायनिंग सुरू आसतना खास करून लोकांक ते कशे तरेचे त्रास जाताले, हे त्रास गोरख लता शिरसाट हाणें आपल्या कथा जेल्यांतल्यान मुखार हाडपाचो यत्न केला आणि हो यत्न तांचो सुफळ जाल्लो आसा ही एक आमचे खातीर खोशयेची गजाल. आता सगळ्यात पयलीं त्या कथा चेल्यांत दिश्टी पडटा तो मिनाचो विशय. सावर्डे कुडचड्या वाठारांतल्यान पुराय रस्त्यार सकाळची 6 ती रातची 12 मेरेन ब्लॉक पडटालो. हो ब्लॉक सुरू जातालो ट्रकांचो ब्लॉक. ताजे उपरांत ताजे फाटल्यान हेर जे वेवसायाक लागून वेगवेगळे लोक आपल्या घरांतल्यान भायर सरताले तांच्या गाडयांचो ब्लॉक पडटालो. आता हो ब्लॉक फक्त गाडयांचोच ना वा रस्त्यार पडपीच ब्लॉक ना, ह्या पुराय कथा जेल्यांतल्यान पुराय गोंयांत जो वेगळ्या तरेचो एक मानसीक परिस्थितीचो ब्लॉक लोकां मदीं पडिल्लो आसा. ह्या ब्लॉकाची टिका गोरख लता शिरसाट ह्या कथा जेल्यांतल्यान करतात आणि अशा प्रकारचो म्हणल्यार ही तांची एक शैली आसा. ही खाशेली खास करून आमकां मराठी कथांनी दिश्टी पडटा जी कोंकणी कथेंत ही शैली हाडपाचो यत्न गोरख लता शिरसाट हाणें केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आता सगळ्यात पयली जी कथा आसा ह्या कथा जेल्यांतली ती आसा जायो. कोंकणी कथेची जर सुरवात पळयत वा कोंकणी कथेची परंपरा पळयत जाल्यार ती आमकां 1910 वर्सां जाल्ली अशे आमकां इतिहासीक पुरावे मेळटात. ही कथा आशिल्ली म्हजी बा खंय गेली शणै गोगांवची. ही कथा 1910 वर्सां नवे गोंय नेमाळ्यांत प्रकाशीत जावन आयिल्ली. हे कथेंत आवयची गरज एका पुता खातीर एका भुरग्या खातीर कितें आसता हें दाखोवन दिताली. हीच परंपरा गोरख लता शिरसाट सुमार 110 वर्सांनी परत कोंकणी साहित्यांत हाडटात. आणि खास करून ह्या कथेंत आमकां वेगळ्या तरेची शैली पळोवपाक मेळटा. ही शैली आसा चायनीज कथेची. चायनीज कथांनी शेवटाक कथा सोंपता म्हणल्यार एक कथेचे रूप वेगळेच आसा आमकां दिसता. कथा वेगळ्याच सुरान वता पूण शेवटाक एक अशे तरेचे एक बीज कथाकार उडयता आणि तें बीज पुराय वाचकाक हालोवन वयता आणि कथेची सोबीतकाय ह्या शेवटाक वाडटा. अशे तरेच्यो वेगळे तरेच्यो चायनीज कॉन्सेप्ट जाका म्हणटात चायनीज वाठारांत ह्यो कथा खिल्लल्यो आसात. चायनीज वाठारांत चडश्यो अशा प्रकाराच्यो कथा मेळटात ज्यो आमकां कोंकणी साहित्यांत खूब कमी प्रमाणात मेळटात. 2011 वर्सा SMS नांवाचो कथा चेलो अजय बुवा हांचो प्रकाशीत जाल्लो. त्या कथा जेल्यांत आमकां अशा प्रकाराच्यो कथा मेळटाल्यो. ताज्या उपरांत वट्ट 11 वर्सांनी कोंकणीक अशा प्रकाराच्यो कथा मेळिल्ल्यो आसात आणि ही कोंकणी साहित्या खातीर एक बरी गजाल जावन आसा.
तुमकां तांच्या शैली बद्दल सांगले. तांची शैली जी आसा ती वेगळी आसा. तांची शैली जी आसा खास करून तांच्या शैलीचेर मराठी कथांचो प्रभाव पडिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. पूण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार गोरखलता शिरसाट हांच्या ब्लॉग कथा जलात आशिल्ल्यो कथा वाचकाक सूख दिनात. वाचकाल्या वाचकाक एक वेगळ्या तरेचे एक जश्यो आमकां कविता आयकतकच वा खुबश्यो कथा वाचतकच एक वेगळ्या तरेचें सूख मेळटा. हें सूख मेळना. पुणून तांच्यो कथा वाचतकच वाचक चिंतनात पडटा. वाचक चिंतपाक पडटा. गोरख शिरसाट वाचकाक चिंतपाक लायतात आनी अशा प्रकाराच्यो कथा, अशा प्रकाराच्यो नव्या सुराच्यो, नव्या विशयांच्यो, ज्या विशयांचेर कोणेच पयलीं भाश्य केल्लें ना, अशा प्रकाराच्यो कथा गोरख शिरसाट मुखार घेवन येतात. हीच तांच्या कथा जेल्याची खाशेलताय आसा. तांच्या कथा जेल्यात देठ नांवाची एक कथा मेळटा. आयज आमकां मोगाची वेगवेगळी रुपां पळोवपाक मेळटात. ह्या संवसारांत मोग कशे तरेन मुखार वता. मोग म्हणल्यार मोगाचो एक वेगळो तरेचो एक प्रवाह आमकां दिश्टी पडटा. आनी खास करून बॉलिवूड, हॉलिवूड सारकेल्या व्यवसायांतल्यान वा व्यवसायाक लागून आमच्या गोंयच्या पिळगेचेर कसल्या प्रकाराचो वायट परिणाम पडला हाजी बेस बरी देख म्हणल्यार देठ ही कथा. ह्या कथेंत एक युवकाची आनी एक चलो आसा, एक चली आसा. तांचो दोगांचो मोग आसता. तांचो तो मोग काय तांचो तो भोग वा एक वटेन मोगाचे संवंग करून आपणाक मनाचे मानसीक जे सूख म्हणटा ते घेवपाचो यत्न करता. आयची पिळगी खंय वता, आयची पिळगी खंयच्या डायरेक्शनान वता, आमचो फुडार कितें, अशा प्रकाराचे वेगवेगळे प्रश्न गोरखलता शिरसाट ह्या कथेंतल्यान करतना आमकां दिश्टी पडटात. आनी ह्या कथेंतलो प्राण म्हणल्यार ब्लॉग ही कथा. ब्लॉग ही कथा पुराय कथा जेलो कितें आसा, पुराय कथा जेल्यांत कितें सांगपाचो यत्न जाला, पुराय कथा जेल्यांतल्यान पुराय गोंयचो जो समाज आसा त्या गोंयच्या समाजाक बरोवपी कथाकार कितें सांगपाक सोदता हें ह्या एका कथेंतल्यान स्पश्ट जाता. ब्लॉग ह्या कथेंत एक गुरवार बायल आसता जिका गुरवार जावन 9 म्हयने जाल्ले असतात. आनी 9 म्हयन्यांनी ती सुटपाची असता. तिच्या पोटांत दुखपाक लागता आनी दुखपाक लागता म्हणून तिची घरची एम्ब्युलन्स आपयतात. ती एम्ब्युलन्स येवपाक वरांची वरां लागतात. ताचे कारण म्हणल्यार सावर्डे कुडचड्या वाठारांत पडपी रस्त्यार ब्लॉग. ताका लागून ह्या कथेचें नांव ब्लॉग अशें आसा. आतां हो ब्लॉग फक्त तुमकां हांवें सुरवातीक सांगिल्लें तशें हो ब्लॉग फक्त रस्त्यार पडपी ट्रकांचो आसा काय ना, काय हो ब्लॉग पुराय गोंयांत पडला. हो ब्लॉग पुराय लोकांच्या मनात पडला, लोकांच्या विचारात पडला. अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रश्न ह्या कथेंतल्यान अस्पश्टतायेन गोरख शिरसाट करतना आमकां दिश्टी पडटात. सुरवात ती शेवट मेरेन ह्या कथेत आमकां वेगवेगळ्या तरेचेर मनशाचेर येवपी प्रसंग पळोवपाक मेळटात. लोकांल्यो वेगवेगळ्यो भावना, लोकांल्यो संवेदना, लोकांले विचार, लोकांलो राग, क्रोध कशे तरेन मुखार येता, कशे तरेन भायर सरता, कशे तरेन लोकांक स्वता लोकांले विचार, स्वता लोकांल्यो भावना, संवेदना कशे तरेन खायत चल्ल्यात. आमचो फुडार कितें आसा, आमी खंयच्या वाटेन आमी चलतात, अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रश्न ह्या कथेंतल्यान गोरखलता शिरसाट करतना आमकां दिश्टी पडटात. ताचे भायर एक नवो प्रयोग ह्या कथा जेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा. तो प्रयोग म्हणल्यार रातचो 10चो शो. कोंकणी कथेंत जर पळयत जाल्यार भंय कथा म्हणल्यार भुतांच्यो कथा चड प्रमाणांत आमकां दिश्टी पडनात. हो प्रकार मैथिली, मराठी, उर्दू सारकेल्या आनी उर्दू आनी कन्नड सारकेल्या भाशांनी खूब प्रमाणांत दिश्टी पडटा. पुणून खास करून कोंकणी कथेंत हो प्रकार दिश्टी पडना. हो प्रयोग म्हणटा हांव, हो प्रयोग गोरखलता शिरसाट हांणी केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी खास करून तांच्यो हेर ज्यो कथा ज्यो आसा त्यो वास्तवीक आसा तेच तरेन हांगा सावर्ड्या एक वेगळ्या तरेचो एक मानप आसा. एक सावर्ड्या जर वाठारांत आमी वचत जाल्यार एक बंद थिएटर आसा आनी तें थिएटर हॉन्टेड, तें भुताडकेचें थिएटर अशें मानतात. ह्या थिएटराचेर आदारीत गोरखलता शिरसाट हाणें रातचो 10चो शो ही कथा बरयल्ली आसा. पुणून
जे तरेच्यो ह्या कथाचे जे तरेच्यो कथा म्हळ्यार बाकीच्यो कथा आमकां पळोवपाक मेळटा, बाकी त्या कथेचो दर्जो पळोवपाक मेळटा, त्या दर्ज्यार ही कथा पावना. आनी खंय ना खंय तरी एक बरोवप्यान खंय ना खंय तरी भूत आसा अशें म्हणप सारखें वा ना, अशे एक प्रकाराचो प्रश्न ही कथा वाचतकच शेवटाक येता. तशेच तरेन खंय ना खंय तरी स्वता बरोवपी वाचकां मदीं भुताडकेचो भंय रुजोवपाक सोदता काय कितें अशे तरेचो प्रश्न येता. ताका लागून तांच्या हेर कथांवरी ही कथा तितली सुफळ जाल्ली ना अशें म्हणप फट जावचें ना अशें म्हाका दिसता. त्या भायर कथाचेल्याच्या शेवटाक वेग नांवाची कथा मेळटा. ही कथा सावड्ड्या वाठारांत जेन्ना मायनिंग चलताली, मायनिंग बंद पडच्या पयलीं जेन्ना मायनिंग चलताली तेन्ना रस्त्यार कशे तरेन ट्रकवाले कशे तरेन नेटान ट्रक चलयताले, एका वेगान ट्रक चलयताले आनी ताका लागून थंयच्या त्या गांवांनी खास करून ल्हान ल्हान गांवांनी रावपी लोकांचेर कशे तरेची हावळ येताली, कशे तरेन लोकांक त्रास जाताले, कशे तरेन लोकांले ट्रका पोंदा पडून तकली फुटून जीव वतालो हाचेर गोरखलता शिसाट हाणें उजवाड घेतलेलो दिश्टी पडटा. आतां जेन्ना वेग कथा येता तेन्ना तातूंत एक बापूय आपणाल्या भुरग्याल्या बर्थडे दिसा कांय सामान हाडपाक बाजारांत भायर सरता आनी तो वाटेर ट्रकाच्या पोंदा पडून ताची तकली ट्रकाच्या टायराच्या पोंदा पडटा, फुट्टा आनी तो मरता. अशे तरेन कथेचो जो आसा तो शेवट जाता. ताका लागून हांव म्हणटा की गोरखलता शिरसाट जे आसात बरोवपी आसात तांकां हॅप्पी एंडींग करपाक आवडना आनी हीच तांची खाशेलताय आसा. आमकां ते सत्य दाखयतात, आमकां ते सत्या पासून पयस व्हरनात, ते आमकां सत्य दाखोवन आमकां वाचकाक चिंतपाक लायतात. हीच तांची खाशेलताय ह्यावूय कथेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां शेवटाक जर तुमकां सांगपाक वचत एक पुराय कथा जेल्या सुरवेक सांगिल्ल्या भशेन पुराय कथा जेल्यांतल्यो 7-8 कथा सावड्ड्या वाठारांत घुंवतना दिश्टी पडटात. आतां बरोवपी फक्त सावड्ड्या वाठारांत घुंवना, बरोवपी पुराय गोंयची एक भोंवडी करून येता. पुराय गोंयच्या लोकांले विचार कितें आसात, पुराय गोंयचे लोक कशे तरेन चिंततात, पुराय गोंयच्या लोकांल्यो संवेदना कश्यो आसात, पुराय गोंयच्या लोकांले एकंदरीत कोंकणी जो समाज आसा तो कशे तरेन चिंतता हाची एक बेस बरी देख आमकां ह्या कथा जेल्यांत पळोवपाक मेळटा. आतां सुरवेक हांवें तुमकां सांगिल्लें की ब्लॉक कथा जेलो जो समजतले, ब्लॉक कथा जेल्याक जर वाचक कथाकार कितें सांगपाक सोदता हें समजतलें जाल्यार 3 प्रश्नाचो जापो आमकां सोदच्यो पडटल्यो. पयलो प्रश्न आशिल्लो ब्लॉक कसलो, जाल्यार हाजी जाप अशी जाता की हो ब्लॉक राजकारणांतलो, हो ब्लॉक मनशांचो, हो ब्लॉक फक्त हायवेर आसपी ट्रकांचो आनी गाडयांचो न्हय, हो ब्लॉक लोकांनी मदीं पडिल्ल्या विचारांचो. आतां परत हांगा दुसरो प्रश्न येता, हो ब्लॉक कित्याक, जाल्यार हो ब्लॉक भ्रश्टाचाराक लागून, हो ब्लॉक लोकांल्या संकुचित मनाक लागून, हो ब्लॉक लोकांल्या भ्रश्ट जाल्ल्या बुद्धीक लागून, भ्रश्ट जाल्ल्या विचाराक लागून. आनी आतां निमणे कडेन तिसरो प्रश्न येता, हो ब्लॉक अनब्लॉक कसो करचो. इश्टानो, बरोवप्याचें काम आसता वाचकाक चिंतपाक लावप, वाचकाक प्रश्न निर्माण करपाक फोर्स करप. अशेच तरेन आपलें काम समजून एका बरोवप्यालें काम कितें आसता, बरोवप्यान आपल्यो संवेदना व्यक्त करून वाचकाक खंयच्या दिशेन धाडपाक जाय, वाचकाक कितें चिंतपाक जाय, वाचकाक कितें दाखोवपाक जाय, वाचकाक एक वेगळें चिंतनान उडोवपाचें काम हांगा गोरखलता शिसाट करतात. आनी तिसरो जो प्रश्न आसा, हो ब्लॉक अनब्लॉक कसो करचो हाची जाप स्वता वाचकाक सोदपाक लायतात. आनी अशे तरेन तांच्यो ह्यो सोबीत कथा ज्यो आसा 11 कथा एक वेगळ्या शैलींतल्यो कथा आमकां पळोवपाक मेळटात, एक वेगळ्या दर्ज्याच्यो कथा पळोवपाक मेळटात. एक अणभव तांचे अणभव हातूंतल्यान दिश्टी पडटात. त्या भायर जी एक नवी पिळगी आसा, खास करून 2000 ते 2020 मेरेन आमचो प्रवाह कितें आसा, लोकांचो प्रवाह कितें आसा, लोकांल्या विचारांचो प्रवाह कितें आसा, लोक कशे तरेन बदलपाक लागला. मायनिंग सुरू जावचे पयलीं गोंयची स्थिती कितें आशिल्ली, मायनिंग सुरू जावन गोंयची स्थिती कितें जाली, मायनिंग बंद पडून गोंयची स्थिती कितें जाली,
आणि बंद पडल्या उपरांत बरे तशेंच वाईट परिणाम कितें जाले हाजी दर्शन ब्लॉग ह्या कथाचेल्याक निश्चितपणान घडटा. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, जर तुमी हो कथाचेलो वाचिल्लो नासलो वाचून आसलो जाल्यार मुजरत तुमी हो कथाचेलो वाचचो. देव बरें करूं. गोरख शिरसाट हांच्या ब्लॉक या कथा संग्रहावरवीं सावड्ड्या वाठाराची भोंवडी आमकां हांगच्यान जाली. ब्लॉकांतले ब्लॉक सोडून काडपाची उमळशीक आकाशान आमकां सगळ्या आयकुप्यांक लायल्या. देखून मागता की सगळ्यांनी हो झेलो मुजरत वाचचो. सुंदर उलोवप जालें आकाश. देव बरें करूं. मुखार सरुया. गोविंद मोपकार कोंकणी भास आनी साहित्य ह्या मळार वावर करता. ताणें डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आनी संशोधन संस्था पुणे हांगच्यान भास विज्ञान ह्या विशयान पदव्युत्तराचें शिक्षण घेतलां. तशेंच सद्याक ते शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य स्कूल ताळगांव हांगच्यान कोंकणी विशयान पदव्युत्तराचें शिक्षण घेता. तांणी अखिल गोंय तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी कविता वाचन आनी कविता लेखन सर्तींनी वांटेकार जावन इनामां मेळयल्यात. ते बरोबर तांकां गोंयांत आनी गोंया भायर जावपी कवी संमेलनांनी साहित्य संमेलनांनी कविता सादर करपाचो अवसर प्राप्त जाला. 9 ऑगस्ट 2020 ह्या दिसा तांचो पयलो कविता झेलो मनस्वर उजवाडाक आयला. गोविंद बाब तुका येवकार. मागता तुजे लागीं की तुवें तुजे मोवाळ वाणींतल्यान तुजें उलोवप सुरू करचें. देव बरें करूं बाय पल्लवी. सुरवात करता. डार्क ह्युमर खपना म्हूण ओगीच हांसता. मान हालयता घणसा बैलावरी आनी फक्त पळयता दर एकल्याच्यो 2 घुमट्यो. भर हारशान पळयले काल थुमेकाल म्हाकाय दुसरी मान फुटत आयल्या. आशी कुशीकच्या वातावरणान वाडटना आपल्याकूय दुसरी मान फुटल्या वय हाची खात्री करून घेवपी आपल्या अनुभवांतल्यान दरेकल्याच्या घुमटेक देखून फुटिल्ली दुसरी घुमटी पळोवन ते विशीं डार्क ह्युमर रचपी, स्पश्ट वा अस्पश्टपणान ताचेर भाश्य करपी, प्रतिकार करपी, बंड करपी नवोदित कोंकणी लेखकां मदीं आयज ममता वेर्लेकर आपल्या कवितांचो धग घेवन आमच्या म्हऱ्यांत आयला. नमस्कार, हांव गोविंद मोपकार. भोवमानीस्त ममता वेर्लेकर हांच्या धग ह्या काव्य संग्रहाचेर भाश्य करचे पयलीं तांकां पयल्या पुस्तका खातीर परबीं भेटयता. धग हो ममता दिपक वेर्लेकार हांचो गोवा कोंकणी अकादमीचे पयलो चवर हे प्रकाशन येवजणे खाला प्रकाशीत केल्लो पयलो काव्य संग्रह. सोंपन कवितांच्या मर्मधगांतल्यान आमच्या शरिराकूच न्हय तर मनाकूय आफुडपी संग्रह धग. मॅथ्यू आर्नल्ड हे कवितेची व्याख्या दितना म्हणटात, पोएट्री इज अ क्रिटिसिझम ऑफ लायफ अंडर द कंडिशन्स फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिझम बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ अँड पोएटिक ब्युटी. ममता वेर्लेकरांच्यो कविता वाचतकच म्हाका ही व्याख्या तांच्या लेखनाकडेन जुस्ता जुस्त जुळटा अशें दिसता. हाका कारणां साबार आसात. ममता वेर्लेकर हांच्यो कविता काव्य सौंदर्य आनी खरेपणाचो धग घेवन येतात. ताका लागून तांच्या कवितेंतले आशय विशय उखलापे दिसनात. गंभीर, भारदस्त, विचारी, पकदस्त अशे तरेच्या तांच्या लेखनाक लागून तांच्यो कविता अकृत्रीम दिसतात. त्यो उगीच बरयल्ले वरी दिसनात. ममता वेर्लेकर हांच्या लेखनाची आनीक एक पोक्त म्हळ्यार वाचकांक अंतर्मुख करपाची तांची ताक, तांची कळाशी. ह्याच मालवजार कवयित्री वैचारीक लेखनाची पेट घेता. मानवीय मुल्यांची घसरण, स्त्री स्वाभिमानाचो ज्वलंत हुलोक, अन्याया आड प्रतिकार आनी बंड अशे तरेच्या आशय विशयांतल्यान व्यक्त जावपी कवयित्री आपल्या नांवांत आशिल्लें ममतत्व तांच्यांतली नमळाय भावनाशील पद्दतीन मांडटनाय आमकां ह्या संग्रहांत पळोवपाक मेळटा. वेर्लेकर हांच्या कवितांतलो अर्थ लिपला तरी कवयित्रीची उतरां मोनी नात. ती उतरां आड्डतात व्हडाव्हडान आनी हाची अनुभूती तांच्यो कविता वाचतल्यांक जाले बगर रावची ना
हाची खात्री एक वाचक आणि एक काव्य अभ्यासक म्हूण हांव निश्चितच दिवपाक शकता. अशीच अर्थमोनी पूण उतरांनी आड्डुपी तांची कविता म्हळ्यार खातोण. कवयित्री बरयता, खातोणानूच ती झाडां रसरसतात, म्हजी आवय सांगता. खातोणानूच ती झाडां रसरसतात, म्हजी आवय सांगता. मुसमुशीत माती भरभरून खत, मुसमुशीत माती भरभरून खत, घसघशीत उदक, खतखतीत वत, तरी पळय हो रोंपो सुकून गेला. चुकता वय गो कितें तरी. बुळबुळसाण, निसरट, घाणी, हिमसाणी, तुकाय बी खातोण जायच. कवयित्री बंड करता अशें हांव म्हणचो ना. देखून कवयित्री ही विद्रोही कवयित्री म्हणपांत म्हाका योग्य दिसना. कवयित्री विरोध नक्कीच करता, प्रतिकार करता, हे स्पष्ट सरळसत. सूक्ष्म सूचक अशा प्रतिकांच्या माध्यमांतल्यान कविता बरोवपाचे कसब जमिल्ली ही कवयित्री विरोध प्रतिकार लेगीत कशी उक्तायता ते पळोवया. कविता शब्द. शब्द आतां न्हेसनात, वराची वरां हारशा फुडल्यान अलंकारान नटनात. शब्द आतां न्हेसनात, वराची वरां हारशा फुडल्यान अलंकारान नटनात. ते तर व्यस्त आसात तलवारीक धार काडूंक, अर्थाच्या होड्यार बसून दर्यांत उडकी मारूंक. शब्द आतां उमो दिनात, शब्द आतां उमो दिनात, गोपान घेनात, रडनात. ते आतां दोळ्यांत दोळे घालून सोमतेच फाफशितात. इश्टांनो, आमच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत आमकां अशे कितलेशेच शब्द सांपडटले जांचो अर्थ, जांचे गांभीर्य समजुपाक आमी अपेशी थारल्यात. आपल्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान कवयित्री हे प्रखर सत, ही अपरिहार्य वस्तुस्थिती आमकां दाखोवपाचो जबरदस्त प्रयत्न करता आनी आमकां आत्मशिक्षणा कडेन, आत्मनिरीक्षणा कडेन नतमस्तक जावपाक लायता. यथार्थ दाखोवपाची कवयित्रीची आपली अशी एक खास शैली आसा. धार्मीक, सांस्कृतीक आराखड्याचेर हुमकळावपी कांय प्रतिका, मितकां तांच्या कवितांनी येवन आपली कुशळटाय दाखयतात आनी वाचकांक यथार्थाचो बोध करून दिता. वर्तमानांतली वास्तुस्थिती मितकांचो, प्रतिकांचो सांगड घालून मांडपाची ही निपुणताय तांच्या हांवें तरी इतलेंच पळयलां हे कवितेंतल्यान जाणवता. कवयित्री बरयता, तो शेणलेल्यांक वाट दाखयतालो खंय, तो शेणलेल्यांक वाट दाखयतालो खंय शेकड्या वर्सां पयलींच्यान. पूण हांवें पळयलां कितलेशेच शेणलेल्यांक, कितलेशाच वाट चुकलेल्यांक हांगा अशेंच भोंवताना. इश्टांनो, बायल मनाच्यो संवेदना, वेदना वाचकांच्या मना मेरेन पावयतना कवयित्री निराशी, दुख्खी दिसताच. पूण तांचे कवियेंतली स्त्री लजेस्त ना, सबळ आसा, निर्भीड आसा. बायल मनीस म्हूण जगतना आपलो देह, आपले शरीर आसा तशेंच स्विकारपाची तयारी ही स्त्री मोठ्या अभिमानान दवरता. हे ममता वेर्लेकर हांच्या स्त्री केंद्रीत कवितांचे एक वैशिश्ट्य, एक खाशेलपण अशें हांव म्हणत. सबळीकरणाची प्रतिनिधी जाल्ली कवितेंतली स्त्री व्यक्त जाता. म्हज्या जांगामतल्यान रगत व्हांवताना अप्रूप घडटा, म्हज्या जांगामतल्यान रगत व्हांवताना अप्रूप घडटा. दोळे दिपकावपी उजवाड फाकता, कसवता फूल मोव तातूंतले, एकठांय करता सगळीं तत्वां, सृश्टीच्या दिव्याची जोत ती. तुज्या दोळ्यांक मात काळोख दिसता, फक्त किण्ण. बायलांक दुय्यम स्थानाचेर दवरपी समाजाच्या दोळ्याचेर घसघशीत उदक मारून किण्ण काळखांतल्यान उठोवपी ही कविता. समाजाक जागयतना कवयित्री स्वताय भितर नवचेतना हाडटा, सकारात्मक वाटेर चलता, आपले बरोबर हेरांकूय बळगे दिता आनी शुन्या कडल्यान मळबाईतले जैत पुंजावपाचें उत्तेजन दिता. बरयतना हे कवितेन कवयित्री बरयता,
ताणी काठार उडयल्या नखेत्रां. ताणी काठार उडयल्या नखेत्रां जाल्यार तूं काठ देगे वयलें पुसून उडय. ताणी काठार उडयल्या नखेत्रां जाल्यार तूं काठ देगे वयलें पुसून उडय. ताणी पिजली सगळीं पानां जाल्यार तूं नवें पुस्तक बरय. जाल्यार तूं नवें पुस्तक बरय. आनीक एक अशीच ल्हानशी पूण अर्थान गिरेस्त अशी आशिल्ली तांची एक कविता मळबांत. कवयित्री बरयता, फुकणेन पयस कर धुवर बिवर, कचरो बिचरो मळबांतलो पापण्यांतलो. फुकणेन पयस कर धुवर बिवर, कचरो बिचरो मळबांतलो पापण्यांतलो. खडू घे नखेत्र काड, खडू घे चंद्र काड. नकळत आपल्या वाचकांक उर्बा दिवपी कविता रचपाचें कसब तांणी हाताळ्ळां आनी वाचकां मदीं आत्मविस्वासाची नवचेतनेची वानसा रुजयल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. कवयित्रीन ह्या संग्रहांत मोग उक्तायला. हो मोग सगळ्यांचोच, सगळ्यां खातीर. संवेदनांनी बुडटाना सावरताना परिस्थिती कडेन लवचीकतायेन समजीकतायेन पळोवपाची कवयित्री आपल्या मोगाचे उमाळे खास व्यक्ती प्रती उक्ते करतना मेळटा. दिवाळी 4 ही एक कविता जबरदस्त अशी आसा. मुजरत ती वाचून दाखयता. कवितेचे शीर्षक दिवाळी 4. फराळांतली एक नेवरी, एक चकरी, एक लाडू. फळारांतली एक नेवरी, एक चकरी, एक लाडू. फळारांतले एक एक सगळे मम्मी कुशीक काडून दवरता एके ल्हानशे वाटयेन किचनाच्या जनेला भायर. म्हज्या हातार दवरच्या पयलीं चाकूंक साखर मीठ तिखसाण सारकी पडल्या. भाजप बरें खरपूस जाला काय कितके तिका खंत जाता. भायर कित्याक दवरला गे? सुकण्याक. प्रस्नाची जाप दिना ती केन्नाच. पूण हांव जाणा ते वाटयेची काणी. हरशी डॅडीच पयलीं चाखतालो फराळ. फक्त चाखता म्हूण एक एक नग घालतालो बोल्सान आनी दवरतालो एक लाडू म्हज्याय इल्लेशा हातार. दिवाळी पयलींच दिवाळी ती. दिवाळे पयलींचीच दिवाळी ती. आतां म्हजो हात रितो आसा. वाटयेंतलो फळार फक्त सुकणीं खातात. कवयित्रीन ह्या संग्रहांत अशे तरेन मोग उक्तावन कविता आपल्यो समृद्ध केल्या अशें म्हणटा आसतना हांव मात्तूय अनमनना. कवयित्रीची संवेदना जबरदस्तपणान गुंतल्या, विरगळ्या, देखूनच अशे तरेची कविता रसरसून आयल्या अशें म्हाका दिसता. धग ह्या पुस्तकांत कवयित्रीन एक प्रयोग केला. कोंकणी कवितेच्या मळार अशे तरेचे प्रयोग साप्प कमी कवींनी केला. ह्या कवितेंत मुळान तिका कविता म्हणशी काय गजल प्रयोग म्हणचो असो प्रश्न पडटा. कवयित्रीन कवी वा गजलकार बशीर बद्रांच्या प्रेरणेंतल्यान कांय ओळी सर्जनशील पद्दतीन बरयल्या, रेखाटल्यात. कवयित्री आपले मदीं लिपिल्लो गजलकार उक्तो करता आसतना बरयतात. तेंगशे मेरेन स्वार्थ पावला कवितेंत म्हजे, लोक म्हाका भोगी समजता आसतले. इतलो मोनो धुमाकूळ भरला कवितेंत म्हजे, लोक म्हाका भोगी समजता आसतले. इतली जुळटात सगळीं लक्षणां कवितेंत म्हजे, लोक म्हाका रोगी समजता आसतले. कवयित्रीन निश्चितूच ह्या काव्य प्रकाराचेर भर दिवची आनी कोंकणी गजलीचें विश्व दगदगीत करचें अशी म्हजी प्रमाणीक इत्सा आसा. इश्टानू, शेवटाक ह्या पुस्तकाचेर भाश्य करता आसतना ममता वेर्लेकर हांकां काव्य कळाशी आसा म्हणपाच्यो तांच्यो कविताच सिद्ध करता अशें म्हाका दिसता. तांच्या काव्यांतल्यान अर्थ सौंदर्याची चिकित्सा करप हो एक अभ्यासाचोच विशय अशें म्हजें निव्वळ मत आसा. ह्या संग्रहांत एका वाचनान समजुपी कांय कविता आसात, जाल्यार कांय कविता खर वा सखोल अभ्यासांतल्यान समजूं येतात अशेय तरेच्यो आसात. तांच्यो चडादीक कविता लक्षार्थ घेवन वा लक्षार्थाचो धग घेवन येतना आमकां पळोवपाक मेळटात. प्रतिका, प्रतिमा, मितका, रुपका जाय तितलीच जाय थंयच आयल्यात
हे कवयित्रीचे यश, हे तांचे कसब. कवितेतली भास मिस्तुरात म्हणशी काय हो कवयित्रीच्या वाचनांतल्यान आणि संपर्क माध्यमांतल्यान जाल्लो उतरा आविष्कार म्हणसो. हे दरेका वाचकान आपल्या मता प्रमाण, आपल्या ताकी प्रमाण थारावचे. अशें म्हणून हांव म्हज्या उतरांक विराम दिता. देव बरें करूं. ममता वेर्लेकर हांच्या धग ह्या कविता झेल्यावर काव्य सौंदर्य झळकता आणि त्या गोविंदान उत्तम रितीन आमकां पटोवन दिला. तांचो धग आमच्या काळजा मेरेन पावला आणि तो वाचपाची उमळशीक आमकां लागल्या. तांचो प्रतीक आणि प्रतिमा वेचपाक आमकां आदार दिलो म्हूण गोविंद तुका देव बरें करूं. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडिल्ल्या नवोदित लेखकांच्या साहित्याचेर चर्चा ह्या चर्चेच्या शेवटाक आमी पावल्यात. वायट दिसता कारण निरोप घेवपाचो वेळ लागीं पावला. उपकाराचें उलोवप करतना हांव मागता हांव आमच्या आयच्या उलोवप्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उपरांत आमकां ऑनलायन माध्यमा वरवीं जोडिल्ल्या सगळ्यांचे हांव उपकारी आसा. तुमचो प्रतिसाद असोच मुखार आमकां लाभतलो अशी आस्त बाळगिता आनी आयची कार्यावळ हांगा सोंपली अशें हांव जाहीर करता. देव बरें करूं.